tamto somi, écoute tamto bavard, écoute tamto baudis, écoute tamto dilbar, povitrat mia vorvi, shanti chaband pasam, sogli écoute saucha, amka hapon hadlian, dekun ami gaita. Yeklo tamto somi, écoute tamto bavard, écoute tamto baudis, écoute tamto dilbar. दोन वृत्तांच्या इतिहासावेले वाचप. पावलून पिसिदेचे आंतोकींत पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानांत उबो रावन म्हणलें, म्हज्या भाव भयणीनो, आब्राहामाचे कुळेच्या पुता धुवानो, आनी तुमचे मदें देवाक भेटयल्या न्हू. हो सोडवणीचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुसलेमाच्या लोकान आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखनासतना न्हय म्हूण सोनवाराच्या सोनवारा वाचतात ती प्रवाद्याची उतरां समजनासतना ताचेर मरणाचे फर्मोण मारले आनी ती घडोवन येशी केली. ताका जिवेशी मारूंक ताणें कसलेंच कारण मेळूंक ना. तरी ताचेर मरणाचे फर्मोण मारूंक तांणी पिलाटा कडेन मागले. ताचे विशीं बरयलोले आसले तितलेय शाती पावयल्या उपरांत तांणी ताका खुर्सावेलो देंवयलो आनी एके समाधींत निकिपिलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो आनी गालिल्यांत थावन आपणा बरोबर जेरुसलेमाक गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो. आनी पोरचे मुखार हे आजून ताची साक्षी. ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक बासावण्यो केल्ल्यो त्यो आम्हा तांच्या भुरग्यां थंय जेजूक पुनर्जीवन करून ताणें पाडल्यो म्हूण आमी तुमकां परगट करता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रांत अशें बरयलोलें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगट्टलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दितलो. शेकान शेक सगली प्रितूम तुजे आदीं करतलो. लोखंडाचे बेटकातायन तुम तांची पदवी मोडटलोय. कुंभाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पूड करतलोय. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो समजून घेयात, संवसाराच्या राजकारभार्यानो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात. ताचे बें दवरात आनी थरथरून ताका पांयां पडात. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. उद्गार.
म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. जुवां पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उत्सांबळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ स्वातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात, आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणात. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातलें? जेजून ताका जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ स्वातो आसा. नियाळाक आदार. आयचे पयले वाचपांत पावलू आनी बार्नबास लोकांक शिकोवन दिता आसतना अशें म्हणटात. जेजूक वळखोन आसतना आनी ताची वाचतात तीं उतरां समजोन आसतना ताचे फुडाऱ्यांनी जेजूक खुर्सार खेळायलो, ताका जिवेशी मारलो, पूण देवान ताका पुरोन जिवंत केलो. शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता, म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ स्वातो आसात. आपूण तुमकां ह्यो स्वातो तयार करूंक वेता. कसल्यो ह्यो पुष्कळ स्वातो काय? सर्गींच्या राज्यांत वचपाच्यो स्वातो त्यो. देव आमचो मोगाळ आनी दयाळ. दर एका वेळार तो आमकां सांगात दिता, आमचे बरे भाशेन काळजी घेता. आमी ताचे सुरशिलीं पयस गेल्यार तो आमकां आपूण एक गवळी कसो आपल्या शेळ्यांक सोदूंक येता. पूण आमी ह्या जेजूक विसरता आनी ताका आमी पाठ करता. जेजूच्या उतराक पाळो दिवन बरें जिवीत आमी जिवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, सर्गींच्या राज्याचेर दोळे लावन एक बरें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक आमी वावुरया.